खांडेपारा अपघाताची सुवात थारिल्ले धोकादायक जंक्शनार शेनवारा अपघात घडलो। 30 कुसगांवच्या यासीन नावाच्या विद्यार्थ्याक कारचो धपको बसलो। जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्याक उपचारा खातीर फोंडे उपजिल्लोधिकारी हॉस्पिटलांत व्हेल्ले। ह्या सुवातेर बसींची शेड नाशिल्ल्यान अशा तरेचे अपघात घडटा म्हूण थळावे सांगतात। RDX गोवा खातीर खांडेपारच्यान विदिता प्रभू। स्कूल सुटले तेन्ना 10:30 वरांचेर जवळ जवळ 200-250 भुरगीं बस स्टॉपाचेर उबी आशिल्लीं। एक्चुअली तो जागो जो आसा तो PWD डिपार्टमेंटाचो एक्वायर्ड लँड आसा आनी तेंच्यांनी बस स्टॉप बांदपाक पंचायतीक NOC दिल्ली, पण पंचायतीन NOC घेतली पण बस स्टॉप बांदपाक फुडाकार घेतलो ना। एका प्रायवेट कंपनीन 6 लाखाचो बस स्टॉप आमी फ्री ऑफ कॉस्ट बांदून दिता म्हटलेलो, पण पंचायतीन फाट फिरयली, तेका लागून थंय बस स्टॉप जावपाक पावलो ना। ह्या कारणाक लागून भुरगे ज्या जाग्यार रावपाक जाय तो सोडून तांकां रस्त्यार रावचें पडटा। आज जो एक्सिडंट जालो पळय न्ही ताका रूट कॉज जर थंय बस शेड बांदिल्ली आशिल्ली जाल्यार भुरगीं सगळीं बस शेडी आसली आनी एक्सिडंट जावपाक पावचो नासलो। ट्राफीक जे आसा तें स्मूथ फंक्शनींग जातलें आसलें। ट्राफीक स्मूथ फंक्शनींग कित्याक जायना? 200-250 भुरगे जेन्ना रस्त्यार रावतले तेन्ना खंय तरी ट्राफीक कंजेशन जातलें जावं असले एक्सिडंट जातले हें नॅचरल आसा। ताका लागून हांव डेप्युटी कलेक्टरेट मागतां की तेंच्यांनी हार्ड एंड फास्ट जे गाडये जे आसा ते थंयच्यान एनक्रोचमेंट आसा ते काडचो आनी थंय बस शेड बांदपाक जागो क्लियर करून दिवचो। कित्याक PWDन परमिशन दिल्लें आसा बस शेड बांदपाक आनी एका कंपनीन आपली तयारी दाखयल्ली आसा 6 लाखाचो बस शेड बांदून दिवपाक। आतां फक्त प्रश्न आसा तो एनक्रोचमेंट क्लियर करपाचो। हांवें 2 म्हयन्या पयलीं पंचायतीक सांगलेलें एक गाडो आसा ताका हांव म्हाज्या जाग्यान जागो दिता तेगेलो बिजनेस चलोवपाक, आनी दुसरो जो गाडो आसा तेजी ऑलरेडी 4-5 दुकानां आसा तेणें आपल्या दुकानार वचून बिजनेस सेटल करचो। पण पंचायतीन खंय तरी तयारी दाखोवची पडटली। आमी 4-5 वर्सां पयलीं रेजिडेंट्स ऑफ खांडेपार 200-250 लोकांची सायनी घेवन आमी रिप्रेजेंटेशन केल्लें पंचायतीक की भुरग्यांक थंय बस शेड बांदची। दुसरें PTA एसोसिएशन जे आसा दोनी MIBK आनी KGचे तेंच्यांनी तेंच्या मार्फत लेटरां केल्लीं की आमकां बस शेड बांदून दिवची, पण पंचायतीचो फुडाकार नाशिल्ल्या कारणान तें शक्य जालें ना। पण आतां आमी गांवच्या लोकांनी अशें ठरयलां की खंयच्या परिस्थितीन ह्या 2 म्हयने भितर आमी थंय बस शेड करतले म्हणजे करतले आनी भुरग्यांचें लायफ आमी सामकें सेक्युअर्ड करतले। हांगासर बस स्टॉप पळयत जाल्यार बस स्टॉपाचेर भुरगीं इतली क्रावड आसता हांगासर आनी ट्रॅफीक आसा ती हांगासर हें आसता पळय तांकां सोडपा खातीर ते इतले भुरगे मेंटेन पळोवपाक शकना। ताका लागून भुरगीं ह्या अर्दान सोडून वयता आनी त्याय अर्दान वतात म्हणटकीर हांगासर बस स्टॉपाची सारकी गरज आसा। हय, सामकी गरज आसा। एक्चुअली जो एक्वायर्ड लँड आसा पळय न्ही तो डिव्हिजन 18 आसा। 2004 जेन्ना खांडेपार ओपन जंक्शन टू बुर्डी पर्यंत रोड वाडीन केल्ले तेन्ना तेंच्यांनी एक्विशन केल्लें। म्हाका जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें की तूं जर NOC हाडटा PWDची जाल्यार आमी बस शेड बांदपाक फुडाकार घेता। त्या प्रमाणे हांवें फुडाकार घेतलो। PTAनूय म्हाका साथदार दिलो, गांवच्या लोकांनी साथ दिली आनी हांवें PWDन वचून एका शब्दाचेर म्हाज्या PWDचे येयन NOC दिली की आमच्या जाग्यार तुमी बस शेड बांदा। पण पंचायत खंयच फुडाकार घेवपाक तयार ना। 20 लाख मोडून जेन्ना फुटपाथ करता, फुटपाथ करून तुमी भुरग्यांचें प्रोविजन केलें येवपाचें, भुरग्यांक रावपाक बस शेडीचें प्रोविजन खंय आसा? भुरग्यांक रस्त्यारूय रावचें पडटा। बरें 10-12 भुरगीं आशिल्लीं जाल्यार खंय तरी एडजस्ट जावं आसलें। इट इज अ मॅटर ऑफ मोर दॅन 250 स्टुडंट्स। ताका लागून थंय बस शेडी सामकी गरज आसा।